अरे भूमुई तो गोंयाव रे जायते भोवलांगाव वचत ते म्हणटा काजार जातूत पयलो चेडो जावं आज चेडूं आसली तोरया तेंपार सूख भोगपाचो हांव चेड्यांनी पळयात कितें करून म्हजें पिडार केलें नांव म्हज्या चौगूय पुतांनी म्हाका मोठोच दोको दिला ताची माय मेली चिंतून चिंतून म्हजो बेस वचो जाला म्हज्या व्हडल्या चेड्याचो रे पोटाय पयरूच आयकोला तो खूंय एके बायले गुल्ला बायकोला वारुल्यारू रोकांव पूण तुजें चड बरें ना च्या कितें गाता रे कितें देवान म्हाका तकली दिलेली रे तेन्ना आनी उरली कांतारां म्हाज्यान घडूंक जायत काय देवा बहुत पोंगलो एम्बोयर कुयट देसान म्हाज्या बरोबर आहलो तो आनी तिचो राजा स्टोर म्हणून एक शॉप हा कॅसेटींचें ते शॉपाचेर हे कांतार वाचताले आनी तो म्हज्या बरोबर राजा स्टोरान वयतालो तेन्ना हे कांतार आयकले आनी ही एक्सक्लेम विथ एडमिरेशन फॉर हिमसेल्फ असली कांतारां आपल्या चेड्यांनी घडूंक जायत काय आमी ताका हाडलोलो आमच्या शिवाक आमगेर तो 8 दीस रावलोलो आनी बरे भशेन आमच्या मदींत रावलो तेचे तियात्र आनी कांतारां सांगपाची ना इतली बरी कांतारां तो ही शॉट इनटू फेम आफ्टर लिबरेशन ऑफ गोवा विथ ड्रामा बेसांव ताचो तियात्र इतलो वजनाची आहलो आनी तितून सावन तो फामाद नासलो न्हू पयलो लिबरेशन जावच्या आदी फामाद आहलो पूण आफ्टर लिबरेशन ऑफ गोवा चड फामाद जालो कारण आफ्टर द लिबरेशन त्याच दिसतांनी पॉलिटिकेन चड भार घातलो आनी लोकांची मनां आपल्या वयर ओडून हाडली एम्बॉयरान पॉलिटिकल कांतारां म्हणून खूब नांव जोडलें तेची पॉलिटिकल कांतारां एक एकदम फिलॉसॉफिकल दूख लायनासतना तो कांटो काडटालो उपरांत मागीर एलेसांव येयले आनी एलेसांव जायना बरोबर ताणें एक कांतार म्हणलें त्या कांतारान तो एकदमूच वयर सरलो ही जावन वता थोडीच उतरां त्या कांताराची पुरून दवरलो बाप आयज भायर घालता काळदांतान कोचेचो केन्ना काय येवन वचोचो जालोलो दिसत्या एलेसांवाचो आख्खो संवसार वजाप जालो खरेंच गोंयचो लोक म्हूण गोंयच्या मोगाचो कांय नदो जिकोंक ना जाल्यार पूण आतां मुंडाक वयलो आमचो तेन्ना युनायटेड गोवान्स आनी एमजी जिखले पूण एम्बॉयरान ह्या कांतारान दाखयलें दो युजीक डिफीट पडली पूण ती डिफीट ताणें धांपली आनी विक्ट्रीक जाल्ल्या भाशेन दाखयलें उपरांत मागीर ताचें एक वजनाची कांतार म्हणटा पळय ताचो लोकांनी ताचो चड मोग करपाक टायचुंग बात म्हणून जापानीज बी गोंयच्या सरकारान हाडले आनी गोंयां स्प्रेड केले पूण त्या भायर टायचुंग बाताक जाय आसलें उदक सुबेज तें उदक कितलो पावस गोंयां पडनासलो सारें कितलें घालचें पडटालें जोडवां तो इदो पावस ना शेत पिड्यार जातालें मागीर तेणेन एक कांतार म्हटलें आनी जावन आसा तेजी 2 उतरां ह्या कांताराची वावरात रे वावरात गोंयकार पुतांनी टायचुंग बाताक बास समजोना कोंकानी टायचुंग बाताक बास समजता बकोत जापानी सांजी इल्लेशें शेत पूण सारें साकानी आनी तुडुलाकानी वावरात रे वावरात गोंयकार पुतांनी टायचुंग बाताक बात समजोना कोंकानी टायचुंग बाताक बात समजता फकत जापानी सांजी तेणेन सरकाराक दाखोवन दिलें की ही नाटकां गोंया हाडी नाकान कित्याक सांग सारें आमच्या लागीं ना चिंतलें आनी पावसूय ना त्या पासून तें बी फेल जातलें आनी फेल जालें आनी मागीर तें टायचुंग बी बंद केलें आनी आयरेट म्हणून हाडली ते आयरेटूय फेल जाले
एक सांग गांव प्रमाणे बेस एम्बॉयर म्हाजो बरो इश्ट आमगेर तो रावतालो आनी तो एक जेंटलमॅन म्हणजे हो आमगेर जायते तियात्रीस येयल्यात रावल्यात हांव तियात्रांनी खूब मिसळ जालो पळयता आनी आमगेर खूब तियात्रीस येवन रावताले पूण तितूंतल्या मदेकात एम्बॉय जावन आसा एक व्हडांतलो शाव मनीस केन्नाय मेवल्यार हाते सावन दितालो भडकितालो जायते जाण आमगेर रावन गेलेले म्हाका भडकी पासून जाणाता सो इट इज अ सॅड थिंग आनी ताका एवॉर्ड मेवल्यात ते म्हणजे चड वचना ती कोणाकूच मेळोंक ना एक संगीत नाटक जो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मान हाणें दिला जो प्रेसिडेंट आसलो तेन्ना आनी दुसरो पद्मश्री जो डॉक्टर अब्दुल कलामान दिला आनी ताणें म्हाका भेट करी ते दोनूय एवॉर्ड घेतना फोटो काडलेले ते म्हाका दोनूय ताणें दिलेले आनी हो एक जावन आसा फोटो अब्दुल कलामा लागच्यान तो एवॉर्ड घेता पद्मश्री अब्दुल कलाम ते सांगचे म्हटल्यार अब्दुल कलाम वयसान आपले स्टेज कोदेलीर बसलेलो स्टेप 20 स्टेप फाला देंवन येता आनी तेच्या हातीन तो एवॉर्ड पद्मश्री एवॉर्ड घालता आनी पयलो म्हणटा तेका अपूर्बायेन एम्बॉयर अपूर्बायेन वळखिता तेका ही रिकॉर्डेड केलेली उतरां हांवें आयकल्या म्हाज्या कानांनी सो इट इज अ बीग थिंग आनी एम्बॉयर तेकाच पळयता पूण ताका उलोवंकूय जायनासलें तेन्ना आनी हालोवंकूय जायनासलें व्हीलचॅराचेर हाडलो तेका तेजे एड्स पळय ताका व्हीलचॅराचेर हाडलेले ते ताका व्हीलचॅर तेजे उखलून वयर व्हरोंक सोदताले पूण अब्दुल कलामान सांगलें नाका आय वील कम डावन सो दीस ऑल्सो शो द ग्रेटनेस ऑफ दीस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम्बॉयराची व्हडवीक सांगता तितली थोडी तसलो अदनादीक तियात्रीस आमच्या मदेकात सोंपेपणून येवचो ना ही वॉज अ वन मॅन शो 19 इट वॉज इन मिड 60s दोलोरोसा तियात्र म्हापसा चलतालो आनी एम्बॉयर तियात्राक इंटरवाल जालो पूण एम्बॉयर नाच नेल्सनाचो तियात्र तो फिरती स्टेज रिंग इन रोज लोकांनी बोबाल केलो तियात्र बंद एम्बॉयर ना तियात्र ना सगळ्यांच करून एम्बॉयर भितर सरलो इंटरवालाक आनी सांगलें आपण आतां येयलां आपूण तुमकां एक बरें कांतार म्हणटा म्हणून आनी कांतार म्हणजे कितें कांतार 1968 मॅक्सिको ऑलिंपिक्स जालेली तितून इंडिया पिड्यार जालेली हॉकी आनी तितून तेणें दाखयलें त्या कांतारान की इंडिया कित्याक पिड्यार जाले पळय ते आनी तो म्हणटा आमचे इंडियेचे आनी गोंयचे प्लेयर भायल्या देशांक घेवन नांव जोडटात पूण इंडियेक ताका चान्स पडना आनी तेणें एक कोरास आपल्याचो कंक्लूड केलो म्हणून अहें जानू रॉड्रिगीस पूत गोंयचो तसोच गांबा मोजो रायचो व्हडतो ता कॅप्टन मॅक्सिको टिमीचो तो म्हणटा आमचे भुरगे मॅक्सिकोचे टिमीक घेवन कॅप्टन जातात आनी इंडियेचे टिमीक ताका चान्स ना सो इट वॉज अ व्हेरी सॅड थिंग आनी आनीक एक ताचें वदनादी कांतार म्हणटा पळय ते अर्ली 60s आलितालिया प्लेन क्रॅश जालेले आनी त्या प्लेनाचे जायते इन्फॉर्मेशन पेपराचेर येयलेलें पूण तेणेन पळय कितें कांतारान म्हणलां तें इन्फॉर्मेशन हांवें खंयसरूच तेन्ना वाचूंक ना तो दाखयता नवी कादाऱ्यां कादार जावन भायर सरली हानीमुनाक म्हणून वचपाक पूण कादारी जिवीत मेवलें ना तांकां सो तेचे कांतारांनी इम्पॉर्टन्स म्हणटा पळय तें मॅटर आसताले बेटा वारेली कांतार म्हणून आसलो तो इट वॉज अ कॉन्क्रीट एविडन्स ऑफ द हॅपनिंग्स त्या पासून तेजी कांतारां आयकूंक दिसताली सो हें सांगून हांव म्हाजी 2 उतरां काबार करता आनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा म्हाका संदी दिली म्हणून 2 उतरां उलोवपाक म्हाका करून त्या दुकानच्यो जोरी म्हज्या चोगूय दुदांनी एक एकलें सांबाळलां दोरी हांव एकलें म्हाका रे दुदान